नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करिअर या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. क्रिकेट, राजकारण आणि सिनेमा हे तिन्ही क्षेत्राविषयी प्रत्येकाक प्रचंड कुतूहल असता, प्रचंड आकर्षण असता. आणि या क्षेत्रातले सिनेमा ह्या क्षेत्राविषयी आमकां मार्गदर्शन करपाक आमच्यामध्ये आसात ज्येष्ठ दिग्दर्शक राजेंद्र तालकबाब. सर, स्वागत तुमच्या ह्या कार्यावळीत. सर, आमी पळयतात की खंयच्याय एक व्हडल्या आर्टिस्टाची जेन्ना आमी कितें वाचतात ऑटोबायोग्राफी, तो आपल्या विशीं जेन्ना सांगता तेन्ना म्हणटा की आपण एका गांवांतल्यान आयलो, मुंबई शहरान आयलो, भरपूर स्ट्रगल केलें, आपल्याक यश मेळनासलें, मागीर खंय तरी यश मेळटा. मागीर आमी अशें वाचता की एखादो आयलो, ताका यश मेळूंक ना आनी मागीर तो निराश जावन खंय परत गेलो आनी आपलो दुसरो वेवसाय केलो. तेन्ना एक पळोवपाक मेळटालें की सिनेमा हें क्षेत्र प्रचंड बेभरवशाचें आसलें. आयजूय तीच परिस्थिती आसा की तातूंत फरक पडला? ना, आजूय तशीच आसा परिस्थिती. बेभरवशाची पण तसो पळयल्यार सगळोच खंयचोय उद्योग तुमी घेता तर खंयचो कोण गॅरंटी दिवपाक शकता की अशें A+B जाल्यार तुका C डेफिनेटली मेळटलें म्हणून. बरोबर. पूण ताजी फाटली जी भुमिका जे ताजे फाटल्यान जें जावपा जाय तें जालें जाल्यार डेफिनेटली भरवशाची जावपाक शकता. म्हणजे पयली गोश्टी आमी खंयचेय म्हणटात, खंयचोय कोर्स घे किंवा खंयची इंडस्ट्री घे किंवा तातूंत फिल्म म्हण, पयलीं म्हणजे एक मना पासून तुका आवडपा जाय गोश्ट. आमी कितें करतात खुबशे भायर आमकां बरें अरे हें केल्यार बरें दिसता, तें केल्यार बरें दिसता, स्कोप आसा, पयसो आसा, बेस्ट ऑफ थंय दिसता. पूण ताजे फाटलो हार्डवर्क कोण आसता तो पळोवपाक वचनात. अरे तो पळय मरे 4 दीस भितर आतां मर्सिडीज गाडी घेवन भोंवपा लागलो, पूण ताणें कितली मेहनत ताजे फाटल्यान केल्या आनी तो कित्याक लागून थंय गेलो हो भाग पळयनात आमी. म्हणजे बेजिकली खंयची गोश्ट करता देर इज नो शॉर्टकट टू एनी सक्सेस. बरोबर. तुमकां जर भरोशाची गोश्टी घेवन जाल्यार तातूंत तुमी कळपा जाय गोश्टी कितें म्हणटा त्यो प्रत्येक हातूंतल्यो. तो फिल्म जावं, ती इंडस्ट्री जावं, ह्या गोश्टीचें ज्ञान उपजत करून मागीर हळू हळू तातूंत लागणाऱ्यो गोश्टी कश्यो हाडच्यो, कश्यो मेळच्यो आनी ताजें कशें मार्केटींग करचें, ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर तुमी डिटेल स्टडी करत जाल्यार म्हाका दिसना खंयचोय धंदो म्हणा किंवा फिल्म म्हणा हें बेभरोशें जावपाक शकता. पूण आमी फाटीं पडटात ह्या गोश्टीचेर. म्हणजे ती तयारी करपाक आमी तयारी करनात ताजी सगळे गोश्टीचेर. आमी एक तर आमचो एक आमच्या घराण्यांनी जो बिझनस दवरला तो एक तर आमी मुखार व्हरतात, कळ्ळें. तातूंत मागीर फेरफार करूं, एडिशन हें करून. पूण बेजिकली नवीन भुरगो जो येता तांणी ह्यो गोश्टीचेर खूब लक्ष दिवपाक जाय. आनी ह्यो गोश्टी जर पुरेपूर लक्ष दिवन जर केल्यो जाल्यार खरेंच हाजें सक्सेस खात्रीन मेळटलें. म्हणजे सिनेमा कडेन फक्त ग्लॅमर म्हणून न पळयता तो एक व्यवसाय आसा आनी ताच्या खातीर एक पुरेशी तयारी तुमची मनाची आनी सगळें. कित्याक आतां आमी पळयतात सिनेमा कडेन 90% लोक ग्लॅमर म्हणून पळयतात. येतात ते कोण हांव सिनेमान काम केलें, कित्याक आज खूब अशें अरे हांवें पिक्चरान काम केलें म्हणटा. खंयचे पिक्चर अशें हांगाच न्ही, मुंबय बी, कळ्ळें. पिक्चराक खंयचे ना ते पळय ते गोवा कितें आशिल्लें, कितलो रोल आशिल्लो, ना ते मोटरसायकलीच पाहिलें थंय एक वचून हांवें हॅलो इतलेंच म्हणलां. पूण तो सांगता आसतना जाजो नेट पळय आसता की हांव पिक्चरान काम केलें. अच्छा. हाजे फाटली भुमिका बाबा हांव पिक्चरान काम करपा जाय, म्हाका तूं खंय दी, हांव म्हाका आवड आसा, मना पासून करता, हांव अमकें केलां, अमकें शिबीर जॉयन केलां, अमकीं नाटकां केल्यांत, अमकीं बक्षिसां मेळ्ळां, हो भाग सांगणारो कमी मेळटा. ओके. म्हणजे ती तयारी आमच्या कडेन खंय तरी कमी पडटा. जर अशें म्हणटा की एक सिनेमा हें एक व्हडली इंडस्ट्री आसा किंवा अशें म्हणूं येता की ती एक खूब इंडस्ट्रीची एक इंटरग्रेशन आसा, कारण भितर सगळे गजाली आयले, म्हणजे एक बरोवप आयलें, शूटिंग आयलें, तेन्ना हे सगळे जे वेगवेगळे कंपोनंट आसात त्या विशीं कितें सांग. न्ही, हे सगळ्यो गोश्टी इम्पॉर्टंट आसता. रायट फ्रॉम तुमी लेखक पासून, कळ्ळें, जो मॅनपावर लागता. मॅनपावरान म्हणजे सादो च्या दिवपी पासून तो एक बरो भाग आसता त्या हातूंतलो. हे च्या ती वेळार येवपा जाय आनी ती च्या वेळार बरी भशेन पडपा नाल्यार सगळें शूटिंग घालता. तो कॅमेरामॅन जो फायनल जो तुजे पिक्चर शूट करता. बरोबर. हातूंत खूब कितलेशे डिविजन आसा. म्हणजे आर्ट डिपार्टमेंट, अगेन आर्ट डिपार्टमेंट डिफरंट लागून कोणाक तरी एक खंयची वेगळी इंट्रस्ट. म्हणजे तुमी जर आर्ट फिल्डांतले आयले ते हातूंतले आसा. मागीर लायटींग पळोवपी, कशें लायटींग बरोबर आसा काय ना तें करपी वेगळे, कॅमेरा इक्विपमेंट तयार करपी, लायट इक्विपमेंट दिवपी वेगळे, ओवरऑल ते हँडल करपी वेगळे, कळ्ळें. मागीर ताका जाय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे सेट डिझायन करून तो सेट करून घेवप. म्हणजे तुका सगळें वेल्डिंग हे ते सगळे गोश्टीचे आयले, कळ्ळें. ते लोक आयले. म्हणजे अशे एक वेगवेगळे हातूंतले लोक एकठांय येवन ही फिल्म इंडस्ट्री चलता. आणि ताची तयारी कशी करप, म्हणजे तुमी तयारी म्हणजे जशी खंयच्या इंडस्ट्रीची जाता तशी ताजी तयारी आसता की पयलीं जेन्ना मनीस एक स्क्रिप्ट बरय, पयलीं हांव सोदता म्हाका स्टोरी कोण दितलो, बरें ती स्टोरी बरयता की ताजो स्टोरी टू स्क्रीन प्ले जाता. म्हणजे जें तुका पड्ड्यार दिसतलें तें बरोवप, ताका स्क्रीन प्ले म्हणटात, तें जाता. ताजे नंतर डायलॉग्स येतात बरोवपी. एकदां सगळे एकूच व्यक्ती करता की 3 वेगळे वेगळे व्यक्ती करतात. एकदां दोग जाण करतात, स्क्रीन प्ले दोग जाण बरोवपी आसतात, अशें जाता.
ताजे सलीम जावेद सलीम जावेद म्हणजे ताजे तसे खुबशे गोष्टी आहेत. ताजे नंतर मुखार जाता फिल्माचे प्रोसेस म्हणजे चल आता फिल्म करया म्हणजे प्रोड्युसर एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर कोण करतलो, कोण पळयतलो, डे टू डे युनिट कोण पळयतलो, मागीर हातून कितले लोक आयले पळय सगळे. म्हणजे जेन्ना तूं पयलीं लोकेशन पळोवपाक म्हणजे तुका लोकेशन पळोवची पडली, ताका लागून विजीट टू वेरियस स्टेट्स आयले किंवा थंयच आसा जाल्यार खंय करतले, कोणाले घर करतले. सो हायर दॅम सगळे. ताजे नंतर शुटिंगचे डेट्स ठरोवप, प्रत्येकाले डेट्स घेवचे पडले. हाका दुसरो मनीस जाय पडटा एक्झिक्युटिव्ह करपी सगळे. वी कॉल्ड हिम एज एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर हू लुक्स आफ्टर ऑल दीस. मागीर ताजे नंतर जाय पडले प्रत्येकाचे डेट्स घेवन तांची हॉटेल बुकींग केलें. मागीर हॉटेल इंडस्ट्री आयली भितर. ताजे नंतर ट्रान्सपोर्ट आयलो, सगळ्यांच्यो गाडयो कोण कोण येतल्यो, कितल्यो गाडयो जाय पडटल्यो त्यो आयल्यो. ताजे नंतर आयल्यो तुका हें कितें ट्रॅव्हल एजंट, सगळ्या फ्लायटीन हाडपाक जाय. ताजे नंतर लोकेशनाचे कितें कितें सामान जाय. अशें प्रत्येक भागान वेगळे लोक काम करतात. म्हणजे एक पिक्चर करता म्हणल्यार जवळ 100 ते 150 लोकांचे मिनिमम युनिट आसता. ओके. म्हणजे आमकां दिश्टी पडटा जे पड्ड्याचेर ते हिरो हिरोईन किंवा जे कलाकार किंवा एक डायरेक्टराचें नांव दिश्टी पडटा, पण ताचे पेक्षा एक व्हडले पड्ड्याच्या भितर खूब मनीस कार्य. म्हणून सदांच एंड स्क्रोल पळयता हांव, सदां एंड स्क्रोल पळयता. कळ्ळें, कोण आमचे वळखीचे आसात काय म्हणून. म्हणजे खुबशे लोक काम केले, अरे म्हजी युनिट हांगा आसा काय ना. सो अशे वेगवेगळे गोष्टी आसता. म्हणून एंड स्क्रोलान सगळ्यांचे नांव आसता. थंय एक खूब संदी आसा. म्हणजे फक्त हे पड्ड्याचेर दिसतात तितलेच लोक पड्ड्याचे दिसता ताजे 10 पटीन पड्ड्याच्या फाटल्यान आसता. आणि तो एक तुमकां प्रश्न विचारपाक जाय आसलो की पड्ड्याचेर दिसता ते लोक आसा ताज्या खातीर आमकां आकर्शण आसता, पण आर्थीक बाजू हे बाकीचे काम करणारे असतात किंवा ते कॅमेरामॅन असत किंवा एखादो म्युझिक दिवपी असत किंवा लिरिक्स बरोवपी असत, तांची आर्थीक बाजू किंवा तांकां जी मेळपी मोबदलो कसो प्रकारचो सगळो बरो आसा. प्रत्येकाक तांकां नॉर्म्स घालून दिल्ले आसात. आज इवन तांची युनियन आसा थंय, कळ्ळें, असोसिएशन्स आसा. म्हणजे इतले कमिटमेंट आसा की तुका एकदां तुवें ठरलो की तूं बेश्टेच ना हांव काम करपाना, आयच्यान वचपाक मेळना, त्या असोसिएशनाच्या रुला प्रमाणे तुवें तें फिल्म कंप्लीट करचें पडटा. नाल्यार हो प्रॉब्लेम जातलो न्ही. शूटिंग सुरू जालें मदींच बंद केलें, म्हाका तुमी 5,000 किंवा म्हाका 10,000 दी, अशें जावपाक शकना. प्रत्येकाक मिनिमम वेजीस ठरयल्ले आसा आणि प्रत्येक जाण बरें कमयतात थंय. आज डिमांड इतलो आसा कित्याक फिल्मां आनी टेलिव्हिजन दोनी कडेन इक्वली काम चालू आसा. आतां शॉर्टेज ऑफ लेबर आसा एक्चुअली. तशें पळोवपाक गेल्यार मनशाची शॉर्टेज आसा. आणि ते म्हणजे हे जे ह्या क्षेत्रांत जे कोण काम करता ते टेलिव्हिजन क्षेत्रांतूय काम करू शकता किंवा टेलिव्हिजन क्षेत्रांत काम करता ते येऊ शकता. तशेंच जालें न्ही, येतात हांगा टेलिव्हिजन. अशें उलट टेलिव्हिजन क्षेत्रांतल्यान खूब लोक हांगा येयल्ले आसात. ताच्या खातीर मोबिलिटी म्हाका दिसता ह्या क्षेत्रांत भरपूर खूब आसा. जाय म्हणटा ते तुका आवडीचें क्षेत्र तूं निवडपा जाय आनी तातूंत वचपा जाय. कित्याक डिपार्टमेंट्स इतले आसा. म्हणजे तूं जर फायन आर्ट स्टुडंट आयलो त्या हातूंतल्यान जाल्यार यू कॅन गो फॉर आर्ट डिरेक्शन, एडिटींग. तोच म्हाका प्रश्न विचारपाचो आसलो की एका तेंपार जे फिल्मां करताले तांकां खंयचेच फॉर्मल एज्युकेशन नासलें. आतां जशे बाकीची फिल्डां आसा, बाकीचे करियर आसा, प्रत्येकान फॉर्मल एज्युकेशन आसा. तर ह्या एखाद्या सिनेमान जर ताका करियर करतलो आनी ताचे वेगवेगळे कंपोनंटाचें शिक्षण घेतलो जाल्यार खंयचे इन्स्टिट्यूशन आसात? खूब आसात तशीं इन्स्टिट्यूशनां. तुमी जर आज वेबसायटीर वचत तांच्या जाल्यार तुमकां डिटेल मेळटा. फामाद म्हणटा फिल्म एंड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ज्या पुण्याक आसा, तशी चेन्नय आसा, मागीर विस्लिंगवूड आसा. त्या भायर बारीक बारीक डिजिटल अकॅडमी म्हणून कितल्योश्योच जाल्यात. कित्याक एक फिल्म करता आसतना आतां सगळो सिनेमा इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिजिटल सिनेमा. पूण डिजिटल सिनेमा म्हणजे चुकीचो अर्थ लोक येता. म्हणजे व्हिडिओ कॅमेरा घेवन काडटा डिजिटल सिनेमा न्ही, कळ्ळें. जेन्ना तो ब्लो अप करून त्या म्हणजे ताका जी लागणारी तंत्र ती वेगळी आसात. सो दॅट आय एम टॉकिंग अबावट दॅट डिजिटल सिनेमा जाचेर जातले ते. सो ते करपा खातीर कितलीशीच स्कुलां आसात. म्हणजे आतां आमी पयर करता करता म्हाका सांगपाक बरें दिसता की कितलेशेच गोंयकार आसात आमचे VFX इफेक्ट जे स्पेशल इफेक्ट. आतां तुवें जर हो पड्डो फाटल्यान गेला सामके वय, आमी ग्रीन पड्डो लावन शूट करतात एक प्लेन खंयचो तरी, आनी ताजेर फाटल्यान हांव जाय तो बॅकग्रावंड तयार करता. हे तयार करपी कितलेशेच स्टुडियोज आसात आनी इट कॉस्ट यू लॉट. आतां आमच्या चित्रपटान आतां नवो केला तातूंत खूब पावस आसा, पूण पावस वचून मागीर आर्टिफिशियली थोडो घालचो पडटा. सगळो तुका रियल मेळना, तुका इफेक्ट येवपा जाय. मागीर ते क्रिएट करपाचे. अशी कितलीशीच डिविजन थंय डिजिटल हातूंतल्यान ओपन जाल्ली आसा वेगवेगळी. सो तुमी प्रत्येकानी जाय ते डिविजन घेवन ते शिकून मुखार वचपा जाता. आनी हे शिक्षण तुमकां सगळे कडेन अवेलेबल आसा. मागीर इट इज अप टू यू, तूं कितलो हुशार आसा त्या हातूंत, कळ्ळें. कित्याक एक सगळेच दोतोर जातात पूण थोडे स्पेशलायज दोतोर जातात आनी मुखार वचून. म्हणून ते सगळे दोतोर आसता हे नासतात, ते एक बारीक बारीक गोश्टी करतात. पूण तुका जर आनी स्पेशलायज जावपा जाय यू हॅव टू गो फॉर अ हायर कोर्स, कळ्ळें.
आज विज्युअल इफेक्ट्स म्हणते इतलो व्हडलो हायली पेड हें आसा. ओके. ह्या इन्स्टिट्यूशनात जर ऍडमिशन घेतलो जाल्यार तुमची क्वॉलिफिकेशन कितें आसचें पडटा? न्ही तांची टेस्ट आसतात कळ्ळें. तुमी थंय वचून तांचे एग्जाम्स आन्सर करचे पडटा. आतां FTIचे खूब स्ट्रिक्टली टेस्ट आसात. देन दे स्क्रुटिनायज यू हॅव टू स्कोर सर्टन पर्संटेज ऑफ मार्क. मागीर तुगे लायकींग कितें आसा त्या प्रमाणे तूं टेस्ट घेतलो. एप्टिट्यूड कितें आसा हय सगळें त्या प्रमाणे मागीर तुका थंय हें दितात. म्हणजे अशें न्ही की तूं फाल्यां गेला आनी तुका एडमिशन. जशें बाकीच्या कॉलेजींनी आसात तशेंच फिल्म एंड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट जी बरी आसात. बाकीची थोडी कमर्शियल कोर्सीस आसातूच त्या भायर. तुका थंय मेळना जाल्यार थंय वचून शिकपाक मेळना अशें ना. आतां तुमी संजय लीला बन्साली सारके मनशाक थंयच्यान काडिल्लो फिल्म एंड टेलिव्हिजन ताका सोडचें पडिल्लें. पण ही बिकेम अ बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मेकर ऑफ अवर कंट्री. म्हणून अशें भाग आसा. इट डिपेंड कित्याक ताका ती पना पसून आशिल्लें की हांव फिल्म मेकरूच जातलो हें इम्पॉर्टंट आसा. म्हणजे खंय जर कोर्स जर कोणी करपाक वतले जाल्यार ताणें हो मुद्दो सामको लक्षांत दवरचो. बरोबर. आणि एक कोर्स करता आसतना म्हणजे आतां एक हे सगळ्याच फिल्डान आसा हो प्रश्न हांव सदांच विचारता की वेगवेगळ्या हातून एक हे करतात की आमी अशे रितीन तुमकां कोर्स दिता किंवा अशे रितीन तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता आणि ते खूब फेक असतात. हय तर हाच्या बद्दल तारतम्य कशें बाळगप? न्ही खंयचे तुका पळयतकीर कळटा न्ही. ज्या मनशाक हांव फिल्म करतलो ताणें फिल्म पळयल्लें आसा थंय वतकीर तुका कळटा हो कोर्स बरोबर आसा काय कितें आसा. ओके. तो तुका 2 लाखा भितर 2 वर्सां कोर्सान तुका मेळटलो किंवा 6 म्हयन्या भितर तुका 2 लाखान तूं फिल्म करपाक शकतलो. शक्य आसा? शक्य ना न्ही. ओके. ते तुमी पळोवपा जाय वचून बाबा कोण कोण पास आवट जाल्या, कोण आसा टिचर्स, फॅकल्टी कोण आसा. आज तुमकां सगळें ऑनलायन ताजी म्हायती अवेलेबल आसा कळ्ळें. सो आज भुरगो चीट जावपाक शकना म्हज्या कोतान तरी. वेन यू नॉलेज ऑफ ऑनलायन वचपाचें तुका सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटा तें. आनी थंय तुका कळटा न्ही तातूंतल्यान कोण भुरगो आयला, कितें जालां भायर चल्लां, कितले भुरगे एडमिशन जाता, कितले पास आवट जाता. एक विजीट करचें थंय वचून पळोवचें एनवायरमेंट आनी मागीर एडमिशन घेवचें. ओके. सर तुम्ही वदळ म्हटलें आणि जे वेगवेगळे कंपोनंट सांगले तातूंत अशें लक्षांत आयलें की सिनेमा हे कलेचें तर माध्यम आसा पण ते तंत्राचें बरें तंत्राचें माध्यम आसा. आणि तुम्ही हे सांगलें की जे इन्स्टिट्यूशन आहा. पण हांव अशें म्हणटा की बाकीचें अशें खंयचें शिक्षण आसा की जे घेतल्या उपरांत जे डायरेक्टली कदाचित सिनेमा किंवा मुवीशी निगडीत नसत पण ते घेतल्या उपरांत ह्या फिल्म इंडस्ट्रीन ताका उपयोग जातलो. म्हणजे तुम्ही फायन आर्ट्साचो उल्लेख केला. फायन आर्टाचे तर खुबशे रिलेटेड आसात कळ्ळें. यू आर बेजिकली एन आर्टिस्ट तातूंतल्यान म्हणजे तुमकां तातूंत कमर्शियल आर्ट आनी कमर्शियल आर्ट इज एडवर्टिजमेंट. सो एडवर्टिजमेंटीन अगेन लिंक टू द फिल्म डिरेक्शन. आतां अभिनव देव पळय आसा अभिनय देव त्यो थंयच्यानूच आयला न्ही तो. बरोबर. अजिंक्य देवाचो भाव तो. ही इज फ्रॉम एडवर्टायझींग कळ्ळें. थंयच्यान तो फिल्म मेकिंगा भितर सरलो. सो इट इज ऑल रिलेटेड. आफ्टर डिझायनींग अ फ्रेम वॉट इज फिल्म अबाउट कंटिन्युअस फ्रेम्स इट्स अ फिल्म. सो अशें शिक्षण तुका हांगा फायन आर्ट कॉलेजीन मेळटात. पेंटींग हातूंत भितर तुका खुबशे कलर कॉम्बिनेशन यू लर्न ऑल दीस क्रिएटीव पार्ट क्रिएटींग द कॅनवास ऑन ए सर्टन स्पेस कितले बरो आमचे बरे बरे आर्टिस्ट दामू केकरी नाना पाटेकर जे स्कूल ऑफ सगळे तातूंतल्यान आयिल्ले आसा. दे कॅन क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स. बेजिकली तुमचो हे त्या माध्यमा कडेन कलेच्या माध्यमा कडेन बाबा कशी क्रिएट करचें कितें. एनी फिल्ड कनेक्टेड विथ क्रिएटीव आर्ट बरोबर. यू कॅन लिंक टू द सिनेमा. तो लिटरेचराचो लिटरेचर मास कम्युनिकेशनांतले लोकशे कितलेशे येतात भितर पत्रकारितेंतले येतात. सो दीज आर ऑल दे नो टू रायट दे नो टू बरे कितलेशे लेखक आमचे बरे पैकी विजय तेंडुलकर विजय गुलजार घेयात बरे पैकी बरोवपी टर्न टू बी फिल्म डिरेक्टर. असे खुबशे लोक आसात जे बिकम अ गुड फिल्म डिरेक्टर ऑल्सो कळ्ळें. म्हणजे बेजिकली तुका क्रिएटीव फिल्डांतली आवड आसपाक जाय. बेजिकली यू शूड नो दॅट फुडलें शिक्षण घेवप सोपेचें आसा किंवा तूं सेल्फ लर्निंग म्हणटा तें कळ्ळें. आज म्हाका समज सेल्फ लर्निंग कशें करप. सेल्फ लर्निंग तुका आवड आसपाक जाय. सी आतां म्हजी आय हॅव डन सेल्फ लर्निंग. आय हॅव नॉट टेकन एनी खंयचे कडेन हांवें तो कोर्स केल्लो ना.